सो पूजा करताले न्हू तेन्नाच आमच्या थंयसर कोणी येयले आनी म्हाका म्हणपा लागले हे बूक घे तुज्या बाय खातीर बरें ते म्हटल्यार म्हाका मराठी वाचूंक कळना आनी बायक बूक गावलेले ते पिसतले ते म्हणपाक लागले ना ना घेत तूं 750चो सेट करून दिता तुका म्हणपा हांवें म्हटल्यार नाका म्हाका एकूच बूक पुरो मागीर हांवें हो एक घेतलो आनी एक तो स्टिकर घेतलो प्रार्थनेचो सो दाखयता न्हू मागीर आमगेर पप्पा आयलो आनी पप्पान खूब कितें कितें हाडलेलें सामोसा भजी बीन सो हे पळयात येस आनी बाय खूब हॅप्पी आसले बॅकग्रावंडान पळयता म्हणटाले आवयस म्हाजी गूड आफ्टरनून कशी आसात तुमी सगळी होप तुमी सगळी बरी आसात म्हाजें नांव अंकिता वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचें जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0 तर काल 27 सप्टेंबरूच येता तोंडान म्हाज्या तर गौतमाचो बर्थडे आसलो सो आमी कांय सेलिब्रेट करूंक ना कित्याक काल उपास बीन आसलो न्हू तेका लागून सो आयज म्हटल्यार मातशें अशें आवटडोर या आनी मागीर डिनराक बीन मागीर खंयसरूय वयतली वॉटर बॉटल घेतल्या हेणें ग्लासीस बीन घालून रेडी तेचो टायम मेळना जालो म्हणजे वॉच तेचे सो अशेंच घेतला तेका आनी मेळटा तुमकां खंय तें आजून कांय खबर ना गौतम सांगतलो सो मागीर खंय तें मागीर तुमकां दाखयता तर बाय आतां न्हू मातशें वखदां न्हिदतलें कित्याक तेणें लंच केल्लो उपरांत तेणें अर्दो एप्पल खाल्लेलो आपूल आमच्या कोंकणी भाशेन आपोल म्हणटा सो तशें हाडलें सो आतां तें मातशें वखदान तेका ते माथ्याक तेलूय घातला सो मातशें वखदान तें न्हिदतलें डायरेक्टली तुमकां मेळटा आतां डेस्टिनेशनाच्या पावल्या उपरांत गौतम आय म्हण अरे आमी चांगला म्हणतो तो डेस्टिनेशन खंय रे ब्रिज ऑफ ड्रीम्स कितें तो आं बरें ते हाय करता आनी गौतमाक म्हटलें न्हू हाय कर ते आपूण हाय करता तर गायज आमी पावली आनी बाय न्हू बरें वाटेक न्हिदले आनी ते न्हिदले ते पळोवन न्हू म्हाकाय मातशें अशी सुस्ती कशी मारली कळ्ळें आपूण रावलें हांव तितून गौतम व्लॉग करतालो अशें कित्याक घातला काय तुवें चश्मा अशें कित्याक घातला अजून ते फ्रेश सांगना झेमूत येता तेका विचारीन न्हू अशें कित्याक घातलें जाल्यार ते आमकां मावशी घालता म्हणून हां भायर या चल या बरें आसा हांगासर गाडी बिडी 4 व्हिलर पार्क करपाक हे पळयात आनी 2 व्हिलर बीन पार्क करपाकूय अशी दाखयता तुमकां थंयसर सगळ्याक 2 व्हिलर बीन पार्क करून जाय ते युट्यूबर बीन हांगासर न्हू ऑलरेडी येवन जाला सो आतां आमी एक्सप्लोर करता आनी मागीर आमी आनी खंय वयता जे गोंयचे जे हे आसले पळय ट्रेडिशनल आर्टिस्ट अशें म्हणटा ते सगळे अशें करून दवरला हांगासर आनी हे पळय बरो क्यूटसो कुत्रो केला पळय अशें हे टिकेटी काडचे पडटा आनी हे पळय कितल्या डीप आसा पळय सगळें स्टेप्स बीन केला हांगासर अशें वयपाक सेफ्टीचे हांगासर खूब जे आसा पळय ते प्रिकॉशन्स घेतल्या आनी दाखयता हांगासर कितें कितें बरयलें ब्रिज ऑफ पीस सपनूक ऑफ फूड डेटा शीट सगळें आसा बरयल्लें गौतमानी बाय गेले बरें आसा म्हणजे सेफ्टीचे खूब प्रिकॉशन्स घेतल्या ल्हान भुरग्यां खातीर बीन अशी हे घातल्या पळय सो बरें आसा गौतम हांवें म्हणटालें की हांव मम्मा वांगडा चलता गौतमान कशेंच रिस्क घेवंक ना कसोच चान्स दिवंक ना म्हाका घेवपाक बाय आपुणूच घेता म्हणपाक घेतला तेका आनी चलत रावलो खूब अशे लोक चलत वाटेक न्हू जाल्यार मातशें ते अशें हालता रातचे बी येवपाक मेळटा पळय अशे लायट्स बीन घातल्या आनी हे म्हाज्या हातीन आसा बायक जमनीर दवरला हे हात घट तशें आसा रे सेफ पावता भरपूर डीप आसा पण हे लाइटें
ते हा अशी लायटी बीन चलता तेंच्यांनी बी लायटी बीन पेटोवन दाखयले पळयात हांगासर एंड पॉयंटाक अशें बसपाक बी म्हणजे चलोन बीन येवन थकले बी जाल्यार अशें काय पळय ए बायक मातशें चल म्हटल्यार बाय खूब भियेता पूण मम्मा वयर या म्हणटा म्हणजे ताका तो शेक जाता न्हू सो ताका लागून ताका भंय दिसता आपल्याला अशें हांगासर कितें तरी काम चलता म्हाका दिसता आनीकूय एक्सटेंशन बीन अशें जातलें दिसता हांगासर कोण रावता बीन दिसता कोणाचे कपडे बीन अशे सुकत घातलेले आसा आमचें जालें पूण आनी रिव्यू म्हटल्यार म्हाका तितलें अशें कांय खास लागूंक ना जस्ट ब्रीज आसा ब्रिजाचेर चलोन वचपाचें आनी येवपाचें आनी तेचे 50 रुपीज चार्ज आसा बायचे चार्ज तेंच्यांनी कांय घेवंक ना आनी आतां आमी पणजे वयता इफी आसा न्हू पणजे सो पळयता थंयसर कितें आसा एक्सप्लोर करपाक जाल्यार पूण म्हाका हांगासर न्ही रिव्यू म्हटल्यार म्हाका हांगासर कांयच खास अशें कांयच बरें अशें दिसूंक ना कोणाक असो फोटो बीन काडपाचो शॉक आसा पळय तांकां ओके आहा तें पण हांगासर आतां खूब लोक येता म्हणजे ट्युरिस्ट बीन खूब येता फोटो बीन काडपाक इंस्टाग्रामार चड व्हायरल जाला न्ही तें ताका लागून चड जाण येता म्हाका दिसता वन टायम कोण विजीट करीत जाल्यार परत मागीर नेक्स्ट टायम विजीट करपाक येवपाक डिफिकल्ट आसा कालचे बेरेस्ताराचे पान हाडलेले आनी हांगासर न्हू 2-4 गायी आसली सो गौतम हांगासरूच पान लायता तांकां सगळे पाडे हे गाय आसा भितर काय सांगताय झाडां बीन पेटता लायटी घातल्या न्हू हांगासर इफीच्यो झाडां बीन पेटता तितून कितल्यो गायी बिचाची guys, welcome to my new vlog. और आज मैं आया हूँ पेंजिम में टीपी का डेकोरेशन लगीन न्हू बाबा ते लगीन न्हू इफी ती मसाला वीडियो घालतो म्युझिक घालती बसले असं काळप कळंगडा ग ते लगीन जातले खंय आनी ते पुप्पू घेतले खंय ते साडी न्हेसतले ते लिपस्टीक लायतले काय मुगा गौतम न्हू बरें रिकॉर्ड म्हणटा म्हाजे तुमी ते एक रील पयला आसतले न्हू शॉर्ट्स काडटलो तो हांवें क्या कहूं आँखों ने मेरी सब के तो बरो म्हणटा आनी जसो हांवें व्हिडिओ चालू केला न्हू सोमतो स्टॉप जाता पावली आता आम्ही न्हू स्टेजीकडे वयता चलोन चलोन
फाटल्याने येयली कित्याक फुडलो गाडयेचो आमचो हालसो न्होवपाक जायना घट जाला तो आनी बरें थंड सारकी नाका काय जाता आमी पावले मॉल दी गोवन सद्या पार्किंग आसा गोता म्हणटा रेट्सान या पळोवया आतां कशें कितें हां आनी कितें KFCन दिसता पनीर सांगला मरे एकदा तेणी दिली आयकून दुसरे हॉटेला बघितले मागले सो एक्चुअली लायरा वांगडा आमी सेकंड टायम म्हाका रेस्टॉरंटान गेले पयल्या फावटी खूब ल्हान आहले तेन्ना ताका कांय कळना आनी उरला ना आमचो हांवें टेस्ट केली म्हाका मातशें खार कशें लागलें पण पनीराचे पीसीस बरे सॉफ्ट कशे तर काय जाल्लो टायम आसा 9:45 आनी ऑलमोस्ट आमी 9:09 अशी पावली घरा आनी आतां बायक डिनर करता मागीर न्हाणयता मागीर डिनर करता आनी न्हिदता कित्याक तेणें कांय खावंक ना फिक्सर आनी ते भायले मोस्टली ते कांय खावना तेका लायला आनी हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय